नमस्कार योगकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। म्हादयचेर कर्नाटकाचे कळसा बंडोरा प्रकल्पाचे डीपीआरांक केंद्रान दिल्ले मंजुरीक आव्हान दिवपी गोंय सरकाराच्या इंटरलॉक्युटरी अर्जाचेर फाल्यां सोमारा सुनावणी। कणकुंबी माऊलीची जात्रा मोठ्या दबाज्यान कोविडाच्या 2 वर्सांक लागून 14 वर्सां उपरांत जात्रा। कणकुंबी चिगोळे कोदाळीचे माऊलीची गाठ भेट सोमारा चंदगडच्या रवळनाथाचे पालखेचो उत्सव। सेव गोवा सेव म्हादय फ्रंटाच्या उल्यार गोंयभर कितलेशाच वाठारांनी म्हादयक वाटावंक घरादारांनी पणट्यो दिवे मेणवातींचो उजवाड। 16 तारखेर म्हादय खातीर सर्वधर्मीय प्रार्थना सभा। पांच वर्सांत सरकारान वेगवेगळ्या खात्यांत घेतल्यो 262 गाडयो आनी 2 व्हीलर। फाटल्या एका वर्सांत 12 कोटी मोडून 73 नव्यो गाडयो, ईव्ही गाडयो 4, स्कूटरी फक्त 2। बागा कळंगुटे दर्यावेळेर नाका नाका त्यो गजाली धंदे चल्ल्या म्हूण पर्यटन मंत्र्याक मान्य। शेकवाले धरून वॉटर स्पोर्ट्स वाल्या मेरेन पोलीस सरपंच अधिकाऱ्यांक घेवन सरप्रायज इन्स्पेक्शन। केंद्रान 13 राज्यांचे राज्यपाल बदलले। गोंयचो आदलो सभापती, हिमाचलाचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर आता बिहारचो 41वो राज्यपाल। दिवाडे शिवलिंगाच्या वाठारांत मोठे देवूळ बांदपाच्या सरकाराच्या संकल्पाक दिवाडकारांचो येवकार। नार्वेच्या हाटकेश्वराचोय दिवाडेच्या देवळा कडेन संबंध सरकारान लक्ष घालचे म्हूण मागणी। डॉक्टर निर्वाण भारताच्या खुनाचे केशींत राजस्थानात धरिल्ल्या 14 आरोपींतले दोग ट्रान्झिट रिमांडाचेर गोंयांत। दोगांक सोमारा दोतोराची गाडी, लॅपटॉप, पयशे हेर मालवत चोरपाचे हेतान खून। रिसायकल जाता तो कोयर सेग्रिगेट करात, किलोनी हाडून विकात, पयशे व्हरात। पणजे कोयराविल्याक सीसीपीची नवी मोहीम। करंजाळे दोनापावला सॉर्टिंग स्टेशनां सोसायटींनी प्रयोग। म्हादय विशीं गोंय सरकारान घाल्ले इंटरलॉक्युटरी अर्जाचेर फाल्यां सुनावणी। कर्नाटकान कळसा बंडोरा प्रकल्पां खातीर केल्ल्या डीपीआराक केंद्रीय जल आयोगान दिल्ल्या परवानगेक गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टांत इंटरलॉक्युटरी अर्जा वरवीं आव्हान दिलां। सुप्रीम कोर्टांत न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आनी न्यायमूर्ती एम सुंदरेशाच्या खंडपीठा मुखार ही केस सोमारा येतली। The Supreme Court on Monday will hear IA filed by Goa government pleading to stay the detailed project report of Karnataka government in connection with the diversion of water of Mahaday River through the Khalsa Bandura Nalla. It is contention of Goa government that it is against the law and it will harm the wildlife of Goa's wildlife sanctuary. On the other side, it is contention of Karnataka government that it has all the right to use the water in their jurisdiction of Mahaday River as they want or as they require. Mukesh Kumar for Prudent. सांजे गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी मेणवाती, पणट्यो, दिव्यांचो उजवाड। म्हादय गोंयकारांची आवय। तिका खंयचेच परिस्थितींत कर्नाटकाक व्हरूंक दिवचें ना म्हूण गोंयकारांचो संकल्प। आयतारा सांजे 7:30 म्हादय खातीर पणट्यो, दिवे, मेणवाती लावच्यो म्हूण सेव गोवा सेव म्हादय आंदोलक फ्रंटान उलो मारिल्लो। आझाद मैदान नाजाल्यार लोहिया मैदानाचेर 16 तारखेर म्हादय खातीर सर्वधर्मीय प्रार्थना सभा दवरल्या। सध्याच्या परिस्थितीत जे भाजप सरकारान म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराचेर जो अन्याय केला आणि आमची जी रिवर म्हादय हाचे फाल्यां सुप्रीम कोर्टान हियरींग आसा। सो ह्या निमतान आज सेव म्हादय मुवमेंटान पूर्ण गोंयभर लोकांक आज उलो मारिल्लो की आज सांजचे 7 वरांचेर दिवली पेटोवन नमन करूया। आज आमी हांगा सिमरेश्वर प्रसन्न
देवळान आज आमची बैठक जाली आणि ताच्या उपरांत आमी आज सेव्ह म्हादय मुवमेंटाक आमचो तेंको आमी सदांच आसा काँग्रेस पक्षाचो. म्हादय संदर्भात दोन विचार आसूंक शकना. म्हादय ही आमची न्हय आनी टिकोवपासाठी आमी प्रयत्न करतात. इतली वर्सां आमी झगडत आसा. हांव स्वता ह्या बाबतींत अनेक प्रकारे ह्या विशयाचेर जनजागृती करीत आसा आनी ह्या बाबतींत सगळे गोंयकार एका आवाजान विथ वन वॉयस मागणी करतात. म्हादय ही आमची, आमकांच ती रावपाक जाय, उरपाक जाय. हो सरकार गोंय विरोधी हो गोंयचे आवय करून विकता आपल्या कदेला खातीर. असल्या सरकाराक बेगीन घरा धाडपाक सगळ्या लोकांनी एकवटान फुडें वचचें. कर्नाटक गवर्नमेंट और गोवा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान जो पानी को लेकर के मामलात है उसमें आसानी अता फरमा. गोवा के लिए पानी का इंतज़ाम फरमा और जो फैसले किए गए मौला ताला उसमें तब्दीलियाँ अता फरमा. कणकुंबी माऊलीची जात्रा मोठ्या दबाज्यान सुरू. दर 12 वर्सांनी जावपाची जात्रा कोविडाच्या 2 वर्सांक लागून हे खेप 14 वर्सांनी जाता. जात्रेक कर्नाटक, गोंय आनी महाराष्ट्राच्या हजारांनी भाविकांनी देवीचें दर्शन घेतलें. उत्सवाक कणकुंबी, चिगुळे आनी कादोळेच्यो माऊली एकामेकाचे भेटेक येतात. मलप्रभेचे उगमस्थाना कडेन गंगा पुजन आनी देवतांचें गंगा स्नान जाता. सोमारा माऊलीचो भाव चंदगडच्या रवळनाथाची पालखी येता. कणकुंबी कर्नाटका हांगासर आयज माऊली देवीची एक व्हडली जात्रा. ह्या जात्रेचे वैशिश्ट्य अशें म्हटल्यार ही जात्रा दर 12 वर्सांनी हांगासर जाता. लास्ट इयर कोविडांतलो हो वेळ आसलो, पण कोविडाक लागून ही जात्रा पोस्टपोन जाली आनी ह्या वर्सा 14 वर्सांनी ही जात्रा जाता. आनी जी जात्रा जाता ती फाटल्या 8 तारखेच्यान सुरवात जाली आनी फुडल्या बुधवार मेरेन चालू आसतली. आयज ह्या जात्रेचो सगळ्यांत म्हत्वाचो दीस म्हटल्यार आयजचो जो दीस आसा, ह्या दिसा ज्यो माऊली आसा कणकुंबी, चिगुळे आनी कोदाळे ह्या तिनूय माऊलींची आयज भेट जाता. आनी जी माऊलींची आयज भेट जाता ते प्लेसीक एक महत्व आसा. गांवचे लोक अशें सांगतात की खूब वर्सां पयलीं गांवांत एक लोकप्रिय असो बैल आसलो खंय आनी तो बैल रानान भोंवतना तेजेर वाघान अटॅक केलो आनी अर्दो खाल्लो त्या बैलाक, पण त्या बैलाचो प्राण वचना जालो. आनी ज्या प्लेसीर आयज माऊली भेटतात त्या प्लेसीर तो बैल आसलो आनी सगळ्यो माऊली थंय प्रगट जाल्यो आनी तेंच्यांनी ताका जेन्ना आशिर्वाद दिला आनी त्या माऊलींच्या त्या बैलान जेन्ना दर्शन घेतलें तेन्ना त्या बैलान प्राण सोडलो. म्हणून जेन्ना आमी कणकुंबीच्यान चिगुळे वाटेन वयता तेन्ना अर्द वाटेर एक नंदीची एक घुमटी आसा, थंयसर ह्या माऊलींचो भेट जाता. थंयसर तिनूय माऊली भेटल्या उपरांत जी मलप्रभा न्हंय आसा जी कणकुंबीच्यान सुरवात जाता ते न्हंयच्या तळयेन येवन थंयसर गंगा स्नान केलें वयता. थंयसर गंगा पुजन करतात आनी तेज्या उपरांत कांय विश्रांती घेवन मागीर मेन जे कणकुंबीचें देवूळ आसता त्या देवळान येता आनी थंय मागीर मानपानाचो सगळो कार्यक्रम जाता. आनी फाल्यां ज्या तेंचो एक भाव आसा रवळनाथ तो तेंच्या भेटीक येता. आनी ही जात्रा फाटल्या 8 तारखेच्यान सुरू जाल्ली आनी फुडल्या बुधवार मेरेन लोकां खातीर दर्शना खातीर उक्ती आसता. कणकुंबीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. जानेर 2018 सावन म्हणजे फाटल्या 5 वर्सांत सरकारान वेगवेगळ्या खात्यांक 262 गाडयो आनी 2 व्हिलर घेतल्यात. गाडयांचेर 51 कोटी 59 लाख मोडल्यात. तातूंत चड मोलाच्यो हाय एंड गाडयो मंत्र्यांच्यो. फाटल्या एका वर्सांतच 12 कोटी मोडून 73 नव्यो गाडयो सरकारान घेतल्यात. लिस्टांत 4च इलेक्ट्रीक गाडयो, 2 इलेक्ट्रीक स्कुटरी. पळयात खासा रिपोर्ट. सरकारान फाटल्या 5 वर्सांत 51 कोटी 59 लाख रुपये मोडून एकूण 262 गाडयो घेतल्यात. मात तातूंत 4च इलेक्ट्रीक गाडयो आनी 2 इलेक्ट्रीक स्कुटरी. 2018 सावन 5 वर्सांत 262 गाडयो, 262 गाडयांचेर 51.59 कोटी रुपया खर्च.
हाय एंड गाडयो आसात त्यो मंत्र्याच्यो. फक्त 4 खात्यांनी 4 इलेक्ट्रिक व्हेकल्स. आर्कायव्स, विजिलन्स, कमर्शियल टॅक्स, पर्यावरण खात्याक इलेक्ट्रिक गाडयो. गॅडा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीक 2 इलेक्ट्रिक स्कूटरी. नव्या सरकाराच्या टर्मान 12 कोटी 84 लाख मोडून 73 नव्यो गाडयो सरकारान वेगवेगळ्या खात्यां खातीर घेतल्या. नव्या सरकारान आतां मेरेन 73 नव्यो गाडयो. सगळ्या गाडयांचेर मेळून 12 कोटी 84 लाख खर्च. 4 मंत्र्या खातीर 1 गाडी ॲडव्होकेट जनरला खातीर. मंत्री आनी एजीच्या गाडयांचे मेळून 1.5 कोटी. प्रोटोकॉल खात्यान स्टेट गेस्टां खातीर 2 कोटी 72 लाख मोडून घेतल्या 8 इनोवा आनी 2 फॉर्च्युनर. गोंय पुलिशे खातीर 1 कोटी 6 लाख मोडून 8 थार जीपी. 3 कोटी 40 लाखाच्यो 14 ॲम्ब्युलन्स आरोग्य खात्याक. 73 गाडयांतल्यो 2च गाडयो इलेक्ट्रीक. खंयच्या पोझिशनाक कितल्या किमतीची गाडी हाचेर सरकाराचे नेम थारिल्ले आसा. एप्रील 2020 हे लिमीट सरकारान वाडोवन दिला. मुख्यमंत्री आनी सभापतीक 21 लाखाची गाडी घेवंक मेळटाली, ती आतां लिमीट वाडोवन 35 लाख. मंत्री, उपसभापती, एजी, विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक 17,50,000ची गाडी घेवंक मेळटाली, ते लिमीट आतां 30 लाख. मुखेल सचिव महामंडळाच्या अध्यक्षाच्या गाडयेक 13 लाखाचे लिमीट वाडोवन 20 लाख केला. सुदीन ढवळीकराक फॉर्च्युनर घेतल्या, लिमीट 30 लाख, गाडी घेतल्या 34,50,000ची. गोविंद गावडेन मेरिडियन जीप घेतल्या, लिमीट 30 लाखाचे, गाडी घेतल्या 32,40,000ची. मंत्री रवी नायक आनी एजीन आपल्या लिमिटान इनोवा गाडयो घेतल्यो. मंत्री निळकंठ हळणकर किया कार्निवल घेतल्या, लिमीट 30 लाखाचे, गाडयेचे जातात 30,99,000 रुपया. माविनान 2021 MG ग्लॉस्टर घेतली, लिमीट 30 लाख, गाडी घेतल्या 36,35,000ची. 15% वाडून पासून लिमिटा भायर. नेमा प्रमाण गाडयेचो दर वयर सकल जाल्यार लिमिटाच्या 15% मायज खर्च करपाची मेकळीक दवरल्या. मात माविनाची गाडी सोडल्यार सगळ्यो गाडयो नेमा भितर. नवे मंत्री, नवो टर्म आनी नवी गाडी ही पद्दत आदिसावन आसा. ते भायर कितल्याशाच खात्यांनी गाडयाचे मेंटेनन्स नाका म्हूण टॅक्सी भाड्यान घेवन चलयतात. ते खातीर सरकाराची गाडयांची खरेदी बरीच देंवल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बागा कळंगुटे दर्यादेगेर नाका त्यो गजाली धंदे चल्ल्यात म्हूण पर्यटन मंत्री रोहनाक मान्य. शेकवाले धरून वॉटर स्पोर्ट्सवाल्या मेरेन 800 रुपये पॅरासेलिंगाचे खंय 3,000 लायतात. सगळे दर्यादेगेर सुनी. पोलीस, सरपंचांनी बाकीचे अधिकाऱ्यांक घेवन रोहनान बागा सरप्रायज इन्स्पेक्शन केलें. वॉटर स्पोर्ट्साक लागून GELाचो कावंटर घालपाचें मंत्र्याचे तकलेंत घोळटा. काउंटर भायर हांव फाल्यां काउंटर काडटा. जेलाचो काउंटर घाल. कोणाक प्रॉब्लेम आसा सचिन, हांव जेलाचो काउंटर घालता. क्लियर. हांगा कोण आसा वॉटर स्पोर्ट्साक जेलाच्या लोकांक कॉर्डिनेट करपाक लाय, तांचें रजिस्ट्रेशन आसा पळोवंक लाय, एसोसिएशन पळोवंक लाय. आनी सर्वीस मॅनेजर जायना, मॅनेजर एकूच 24 वरां ते 48 वरां दिवपाक लायल्या करेक्शनाक. ना आमी काडटले. बट टिल देन वी वील गिव देम टायम टू रिमूव इट. वी डोंट वॉन्ट अ गेस्ट टू सफर बिकॉज ऑफ इलिगॅलिटीज ऑन आवर सायड. Third, we have requested Panchayat to intervene and ensure that a dog menace is cleared. That there is many dogs over here. ते कुत्रे टुरिस्टांकूय त्रास करता आनी बाकीच्यांक त्रास करता, ते काडपाक लायल्या. वॉटर स्पोर्ट्सा खातीर खुबश्यो कंप्लेन आयल्ल्यो. सो आमी जेन्ना रावंडाक गेले, आमकां दोळ्या समोर थंय आमकां मेळ्ळें बागान की थंय बागा एसोसिएशन काय कोण तरी वेर 26 पीपल आर सिटींग टू वीथ टाउट्स टू टॉक टू गेस्ट. एक पॅरासेलिंग जे 800 रुपयाचो बोर्ड आसा 3,000 रुपया मागपाक लागले ऑन पॅरासेलिंग, विच इज स्ट्रेट अवे इज अ चार्ज विच इज कॅनॉट बी टॉलरेटेड. We have seized that. We are putting a jail counter over there. We will ensure government operates it with them, but association will be a part of jail and we will operate to the queue system under High Court directions. We will not allow these illegalities to continue. Fifth is your shacks which have been given those permissions. तांचे 18/8 दिला जाल्यार ते 20/8 जाल्या, 20/10 जाल्या. सो ताज्या खातीर थोडे आमकां गजाल्यो पळोवच्यो पडटल्यो. नायट लायफ, ते इलिगल नायट लायफ म्हज्या हातून ज्युरिडिक्शन येना, बट इट इज हॅम्परिंग टुरिजम. हे टुरिस्ट आर फिलिंग चिटेड. सो ज्यो गजाल्यो येतात त्यो सगळ्यो नजरेक परत PIचे हाडिल्ल्यो आसा एंड वी हॅव आस्किंग फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायन्स टू एन्श्युअर बिकॉज दॅट जालें समज शॉर्टफॉल नाव वाट लागता टुरिजमाचे गोंयचे. केंद्रान 13 राज्यांचे राज्यपाल बदलले. गोंयचो राजेंद्र आल्लेकार आतां बिहारचो राज्यपाल. आदलो गोंयचो सभापती आल्लेकार जुलय 2021 सावन हिमाचलाचो राज्यपाल आशिल्लो. आतां तो बिहारचो 41वो राज्यपाल.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून 13 राज्यांचे राज्यपाल बदलल्यात. तातूंत महाराष्ट्राचो राज्यपाल कोश्यारी आनी लडाखाच्या राज्यपालांचे राजीनामे राष्ट्रपतीन घेतले. दिवाडे सप्तकोटेश्वराचे मूळ शिवलिंगाच्या वाठारांत मोठें देवूळ बांदपाचो सरकाराचो संकल्प आसा म्हूण मुख्यमंत्र्याचे घोशणेक दिवाडकारांचो येवकार. दिवाडकारांक मानाची गजाल. नार्वे सप्तकोटेश्वर देवळाच्या लोकार्पण सुवाळ्यांत मुख्यमंत्र्यान घोशणा केली. नार्वेच्या सप्तकोटेश्वरा लागसार हाटकेश्वर देवळाचो खंय दिवाडेच्या देवळा कडेन संबंद आसा. सरकारान त्याय देवळाचेर खंय लक्ष घालचें. नार्व्या सप्तकोटेश्वर देवळाच्या लोकार्पण सुवाळो मोठ्या दबाज्यान जालो. दिवाडे आशिल्ल्या शिवलिंगाच्या वाठारांतूय मोठे देवूळ बांदपाचो सरकाराचो संकल्प आसा म्हूण मुख्यमंत्री ह्या वेळार उलयलो. मी आपल्याला सांगू इच्छितो की ज्या दिवाळी बेटावरनं हे लिंग या ठिकाणी आणलेलं आहे त्या दिवाळी बेटावरती भव्य अशी वास्तू बांधायचा संकल्प गोवा सरकारचा आहे. मानाची गजाल म्हण दिवाडकारांचो येवकार. ह्याच तळये सप्तकोटेश्वर देवळाची स्थापना जावपाची आसा. काल स्टेटमेंट येयला की आमचे जे देवूळ आसा पळय सप्तकोटेश्वराचे तेवूय बी रिकन्स्ट्रक्ट करतलो म्हणून आमच्या दिवाडकारा खातीर एक बरी गजाल आसा. कित्याक एक बरें देवूळ आमकां गांवांत हे परते रिबिल्ड जातलें जाल्यार एक बरी गजाल आसा. कित्याक जायते ट्युरिस्ट येता आनी जायते लोक येता ते स्पेशली ते देवूळ पळोवपाक. आतां ते सामके जमीनदोस्त केल्ले आसा आनी तेजे फक्त फ्लॅट आनी पोंदाक जी होली पोंड म्हणटा पळय तळी पळय म्हणटा पळय तीच आसा. आनी तितून आमचे ते जेन्ना पळय ते हे आसता तेन्ना फंक्शनूय थंयसर जाता कोजागिरी पौर्णिमा ते म्हणून लोकांनी ते आजुनूय ती हे आसा पळय ती दवरलेली आसा. आमकांय बरें दिसता सो की आमचे पयलींचे जी देवळां आसा पळय न्हू ती परत जातले आनी सीएमान हेजो फुडाकार घेवचो. मजगतीं नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर देवळा लागसार आशिल्ल्या हाटकेश्वर देवळाचो दिवाडच्या देवळा कडेन संबंद आसा म्हूण थळावे सांगता. सरकारान ह्याय देवळाचेर खंय लक्ष घालचें. सप्तकोटेश्वराचे जे जावचें म्हणजे आनी आमची सुद्दां इच्छा तीच आसा की ते पयलींचे आहा ते तेजो उद्धार जावचो आनी त्या तेजेर आमी हें देवस्थान जें आसा तेका कनेक्टेड आसा कोणा सप्तकोटेश्वराक. पूण आतां येदें मोठें देवूळ आनी येदो व्हडलो हें आमी गांवचो लोक करूंक शकना. आयज तें आर्कोलॉजीन हें करून तें आर्कोलॉजीन आपल्या अंडर घेतलां आनी आमी तेका लागून आमी आमच्या अंडर हें करून ही पयलीं हांगा ही किल्लीशी हें आसलेली जे लिंगाची लिंग आसलेली तें लिंग हांगा पयलीं आमच्या भुरगेपणांत सामकें ल्हान आसतना तेन्ना आमी ती कोण आमचे जाणटे हांगा येवन पुजा करताले कोण आनी कितें करताले आनी हांगा ती सगळीं ही सगळें झाड हांगा कांय नांव आहलें कांयच नासलें पयलीं. आनी हें फक्त हाटकेश्वर म्हणून आमी हेजें नांव दिल्लें आसा हें देवूळ. आतां न्हू तें पयलीं पासून हाटकेश्वर म्हणून. स्टुडंटा खातीर सायल मांद्रेकार. बेतालवाडी दोतोर निर्वाण भारताच्या 14 खुन्यांक गोंयच्या पुलिसांनी राजस्थानात वचून उखल्ल्या उपरांत ट्रान्झीट रिमांड घेवन आयतारा दोगांक गोंयांत हाडले. उरिल्ल्या दोगांक खंय सोमारा हाडटात. दोतोराचो खून ताचे मोटार लॅपटॉप पयशे आनी बाकीचें सामान चोरपाचे हेतान केल्लो म्हूण आरोपींची कबुली. खून करून चोरांनी दोतोराचो मोबायलूय व्हेल्लो. ताचेर ते ट्रेस जाले आनी सापडले. बेतालवाटी रावपी मूळ बिहारचो दोतोर निर्वाण भारताच्या खुनाच्या प्रकरणात निमाणे गोंय पुलिसांनी ताचो वावराडी आनी 3 साथीदारांक राजस्थानांतल्यान उखल्ले. खुन्यांनी व्हेल्ल्या दोतोराच्या मोबायला वयल्यान तांचे लोकेशन ट्रेस जालें. ताचो वावराडी ओडिशाचो 31 वर्साचो सिमांचल परिदा, 19 वर्साचो अलोक सिंग, 25 वर्साचो नरेंद्र सिंग आनी मुंबयचो 23 वर्साचो शाहीद खान गोंय पुलिसांच्या ताब्यांत. प्रुडंटा खातीर मकबूल मलगीमणी आनी भीमा पाटील. कोयराक पयशे मेळटा आसत जाल्यार कोण कोयर सांबाळचो ना. सद्या पणजे महापालिकेन हेंच धोरण धरलां. रिसायकल जाता तो कोयर सॅग्रिगेट करात, किलोनी हाडून विकात. CCPन करंजाळे आनी दोनापावला 2 सॉर्टिंग स्टेशनां सुरू केल्यात. थंय कोयराक पयशे. खेरीज कांय शॉपां बरोबर टायअप केला. शॉपांनी रिसायकल वेस्ट दिवपाची आनी सामान घेवपाचें. खासा रिपोर्ट. पणजे स्मार्ट सिटी जाता खरी, मात शाराचो कोयऱ्या विलोचो प्रश्न जाय तसो सुटना. एक तर कोयर खूब, तातूंत लोक कोयर सॅग्रिगेट करिना. CCP मुखार मोठो प्रश्न आशिल्लो, मात आतां CCPन एक नवो प्रयोग सुरू केला. 2 सॉर्टिंग स्टेशनां केल्या. ती प्रायवेट स्टार्टअपा खाला काम करतात. वेगवेगळे रिसायकल वेस्ट वेगळी करता. CCP खंय ते विकती घेता आनी पयशे दिता. करंजाळ आनी दोनापावला ही 2 सॉर्टिंग सेंटरां. वार्ड नंबर 1 to 5 यहाँ वेस्ट आते हैं डेली मॉर्निंग में और बाय मैनुअली सेग्रीगेट करते हैं. हमारे वेस्ट वॉरियर बोल सकते हैं उनको. तो वो मैनुअली सेग्रीगेट करते हैं इनटू 32
मोर देन 32 फ्रैक्शंस में। सीसीपी ने बहुत अच्छा एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, वो परचेज मॉडल है। परचेज मॉडल में क्या होता है कि इंडिविजुअली लोग जो भी लोग हैं पर्सन टू पर्सन, वो हमारे यहाँ सेंटर पे आते हैं और वेस्ट लेके आते हैं सेग्रीगेट करके घर से, और वो यहाँ वेट करते हैं हम लोग, उनको इंसेंटिवाइज करते हैं उस मटेरियल के बिहाफ पे। हमारा एक पूरा रेट लिस्ट है। काही सोसायटींनी हो प्रयोग आपणायला, थंयूय तो बरेपैकी चल्ला. It's a wonderful this, because earlier there was no, you imagine this 14 or something segregation point items where we are dumping in one place. What a relief we have got. But plus economically we get money out of this. Everything is priced, very nicely priced. We have been told about it, which item will go for which. There is a collection center. Municipality, the corporation pays us whatever is. आयुक्त क्लॅन मदेर म्हणटा सीसीपीन तशी डायरेक्ट येणावळ ना, मात खाजगी एजन्सीक दिल्ल्यान सीसीपीचो कामगार वाडोवपाचो खर्च वाचलो. People can come with their recyclable waste, deposit there, they are paid for that, like on per kilo basis. So, and similar way at this thing, at MRF side and KTC side. So people can go there and deposit their waste and get paid on per kilo basis. Now suppose somebody doesn't want to do this. There are many people who don't want to, like like for 1-2 kilos get paid 10-15 rupees or 20 rupees or 30 rupees or whatever. These people can go to select shops. We have around 13 shops which have come on board, where people can deposit this waste and then purchase anything of that equivalent amount. Since this thing is going on, it is helping us in financial terms also, because more workers would have meant a higher wage bill for the corporation. So that we have succeeded in avoiding any further financial stress on the corporation. बाटली पत्रे म्हूण भोवपी भंगारवाल्यांचोच मॉडल, मात पद्दतशीर चालीक लावपाचो महापालिकेचो यत्न. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. शेजारच्या राज्यांनी लोक शेतां पिकयता ते पळोवन कुडचड्या जॉन फर्नांडिसान आपले पडीक जमनीर फळं भाजयेचे मळे पिकोवंक सुरू केल्यात. 3 वर्सां जालीं. पदरमोड करून काळंगां, भेंडे, तवशीं, अळसांदे असली पिकावळ काडटा, मात शेतकी खात्या कडल्यान जाय तितलो तेंको खंय मेळना. हो कुडचड्यार करमली वाड्यावेलो जॉन फर्नांडीस, आदलो केटीसीचो स्टाफ आनी रेस्टॉरंटाचो पात्रांव. ताची शेतकी मेरेनची वाटचाल जॉनान सांगली. हांव ते कोल्हापुरा गेलो मरे. कोल्हापुरा थिंगा ते दोळ्या वापर घालता म्हणटा ते थिंगा ऑपरेशन करपा नाका अशें म्हूण हांव थिंग गेल्लो. 3 फावट कोल्हापुरा गेलो. थिंग ते हांवें एक तेगे प्लॉट वॉटरमेलना प्लॉट हांवें चोयलो. ते चोयन मागीर हांवें म्हाकाय एक दिसलें. तो काळंगां लायता, भेंडे तवशी रोयता, कोबी लायला. फाटलीं 3 वर्सां जालीं तो आनी एकलो मानाय आनीचो हो सुणो, सगळे मेळून हे शेत राखतात. कितें लायता तुमगे फार्मा? वॉटरमेलन, दुसरें भेंडी आनी काकडी आनी अशें करून रोज फ्लावर. म्हणल्यार तुमगे फार्मा ऑल सिजन तुमगे कितें तरी आसता प्लांटेशन? बॉल्सांतले मोडून शेती ताका परवडटा, मात ताका हुस्को त्या शेतकारांचो जांकां परवडना. शेतकी खात्या कडच्यान जाय तितलो आदार मेळना म्हूण जॉनाक खंत. मुगे सगळ्यान पयशे मोडून हांवें सगळ्याक केलें ना पयलीं. मागीर आतां कितें फेन्सिंगा बी तुमकां? फेन्सिंगा कांय ना. फार्मींग करपा उमेद आनी तेका लागून हांव पूण हें करता. पूण ही एक खंय तरी एग्जाम्पल आसा भुरग्यां मुखार, गोंयकारां मुखार, की खंयचे जेणे आपल्या जॉब सोडून सुद्दां हें काम करपाचें आनी आपल्यालें पोट सांबाळपाचें तेणी एक वाट दाखयल्ली आसा. खंय तरी जॉन फर्नांडीस हो कुडचड्या वयलो करमलो एक बरें एग्जाम्पल आसा. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर कुडचड्यार सांगून क्रिस्तानंद पेडणेकर. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.